सगळो लोक जमा जालोलो आनी हांवें म्हणटाले थिंगा पुलीस आशिल्ले सुनीता सावंत आशिल्ले मागीर तो आमचो रिसेंटली रिटायर्ड जालो तो कोण संतोष देसाय आशिल्लो आनीक राणे आशिल्लो PSP सो हे सगळे आसतना हांवें म्हणलें बाबा हे लोकांक हे तुमकडे आहा जो मनीस तर हिंगा तुमकां मेवना 3 दीस पासून आनी हे लोकांक त्रास जाता आनी खरेंच हे आमच्या धर्माचेर हे रिमार्क मारतो व्हेरी बॅड बट लोकांक सेंटिमेंट हर्ट जाले लोकांनी प्रोटेस्ट केलो लोक जस्टीस मागतालो आनी ताका एरेस्ट कोन्न तेणी सॉरी तरी मागपाक पूण कांय तसली कांय जावना लोकांक त्रास जाले लोकांक लाठी चार्ज केली लोकांक मारलो लोकांची केस जाली आनी तितून भितर हांव थिंग सांगिल्लें बाबा तुका मेवना जाल्यार हांवें नांव काडूना तुका मेळना जाल्यार म्हाका मेळना जाल्यार हांव उडोवपा जाता म्हण तुका मेळना न्हू म्हाका मेळना जाल्यार उडोवपा जाता इतलें म्हणलें आनी कांय ना आनी म्हाजो थिंगा प्रेजेंट म्हाका दिसता 10 मिनटां पासून ना आनी इट इज ऑन द रेकॉर्ड हांव तें सांगून हांव गेलो म्हाजेर केस चार्जशीट केली आनी हो एक मॅटर कांय आशिल्लो आनी दुसरो आशिल्लो तो 2009 तो मजोर्दा बीच रिसोर्टांत काजिनो इश्यू आसलेलो आनी तो मॅटर जेन्ना चार्जशीट केलो तेन्ना कोलवा पुलीस स्टेशन तो मॅटर डिस्चार्ज जालो 2011 मुकोडिंग ऑर्डर आहा डिस्चार्ज जालो आनी तुमी जाणा आसतलो त्या टायमार म्हजे कितल्यो केस गायल्यो 2010 9 आनीक ED लायली CBI लायले क्रायम ब्रांच लागले इन्कम टॅक्स लागले ते सगळे त्या काळारीच काँग्रेस सरकार आसतना त्या सरकार आमी आशिल्ले NCP म्हणून आमदार आशिल्लो सो हो मॅटर डिस्चार्ज जालो तेन्ना कोलवा पुलिसीन चार्जशीट केलो तो हांव तितूंतल्यान डिस्चार्ज जालो रोखडोच डिस्चार्ज जालो उपरांत रोखडोच क्रायम ब्रांचान तोच मॅटर परत चार्जशीट केलो आतां कंप्लेनंट कोण दोग जाण कंप्लेनंट एक आसलो कोण जेराल्ड म्हूण आनी एकलो आनी कोण आशिल्लो सो एक मॅटराक तेमी क्रायम ब्रांचान एक मॅटराक तो कोणाक घातलो आनी एक मॅटराक जेराल्ड घातलेलो म्हणजे वाया वर्सा एकलो आहा तो विटनेस म्हूण रावता एक मॅटरान एकलो आहा तो कंप्लेनंट रावता एक मॅटरान दुसरो आहा तो कंप्लेनंट रावता एकलो आहा तो विटनेस रावता म्हणजे तितूंतले सुमार 32 सुमार विटनेसीस आशिल्ले आनी 32 विटनेस आसलो तितल्यानी विटनेसांनी स्टेटमेंट दिता आसतना म्हजे फेवराक दिले आनी तो मॅटर डिस्चार्ज जाला मी आतां तो मॅटर 2009 मॅटर तो आतां म्हाका सगळ्या त्या टायमार लोकां सगळ्या गोंया खबर आहा म्हाका काँग्रेसान त्रास केले कितें त्रास केले ते रेड मारल्यो CBI लायली इन्कम टॅक्स लायले ED लायली तो हो सरकार डबल इंजीन सरकार आसलेलो काँग्रेस जनरलाक आसलेलो आनी गोंया आशिल्लो ह्या सरकारान हांवूय शामील आसलो ह्या सरकारान सो म्हाका त्रास केले ते तुमी चोयल्ले आनी तो पॉलिटिकली विंडिक्टीव पॉलिटीक करून म्हाका म्हजेर केस घायलोली सो तो मॅटर म्हाका फ्युजिटीव असो म्हूण लिपोवन रावपाक नाका आशिल्लो हांव हरियाणाकान मुगेलो बिजनस ट्रिपी आसलेलो आनी बिजनस ट्रिपी आसतना हांव हो विशय सगळ्या सोशल मिडियाचेर भायर चल म्हूण मुगे भुरगीं भायर शिंकता सो मुगे भुरग्यांनी म्हाका मॅसेज घायल्यो तो पोस्ट धाडलो म्हाका पापा हो केसो इश्यू गा म्हूण सो म्हाका दिसलें हांव भुरग्यांक त्रास जावपा नाका बाबा तुमगेलो पापा फ्युजिटीव असो लिपोन आहा म्हूण सो हांव हाँगकाँग आसलेलो हाँगकाँगसून हांव काल राती फ्लायट धरलो आनी सकाळीं येयलो आनीक हांव कोर्टाक गेलो आनी कोर्टाक हांवें एपियर जालो कित्याक हो मॅटर परत आहा 25 ह्या म्हयन्याचेर आनीक हांवें रिविजन पेटिशन ऑलरेडी घायलां सेशन कोर्टाक त्या मॅटराचेर सो मुगे इतले मागणी आतां आयज जेन्ना हांव नॉन वेलेबल वॉरंट काडलें कॅन्सील करपाक गेलोलो तेन्ना ऑर्डर पास केली म्हजेर की हांव प्रेजेंट आसना म्हूण आनीक हायकोर्टाचे
डायरेक्टीव आहाय म्हूण JMFC की जे पॉलिटिकल कनेक्टेड आहाय जे पॉलिटिशियन MLA मिनिस्टर आहाय तेंगेले प्रायोरिटीचेर केस घेतली म्हणून डे टू डे बेसीस आनी त्या पासत हे म्हाका वॉरंट काडला मुगे म्हाका सुद्दां सिक्युरिटी आसलोली 10,000 कितें सिक्युरिटी आसलोली ती हें केल्या फॉरफीट केल्या आनीक 10,000 दवरपा लायल्या आनी 5,000 फायन मारला आनी मुगेले नॉन वेल्युबल वॉरंट आसलें तें कॅन्सील केला. सो आयज फकत तुमी पळयलें हांवें हो मुद्दो कितें हाडला सो पत्राचेर तुमचे हेचेर वायरल जावपा लागलो आनीक हो वेळ इलेक्शना काळ म्हणटा लोकांच्या मनाक वेगळें जावपा लागला. सो त्या पासत हांवें प्रेस आपयला तुमच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाक गोश्ट कितें आहा ती कित्याक ही मुकोडे हिंगा ऑर्डर आहा 2015 जेन्ना नादियाचें प्रकरण जालेलें तेन्नाय 2015कूच केस क्लोजर केलोली 2015 आनी होय मॅटर आहा तो 2015 म्हाका डिस्चार्ज केलेलो मुगो हांवें कॉपी हाडले ऑर्डर कॉपी आहा हिंगा तुमचे आनी हांवें असो प्रेस डिटेल प्रेस नोट काडलो. त्या प्रेस नोटाक हांवें सगळें मेन्शन केलां एक्झॅक्टली दोनी मॅटर कितें आहाय ते. आतां म्हाका समजना हांवूय पॉलिटिशियन आनीक जे गोंयभर आख्खो लोक जो प्रोटेस्ट केलो तो सुभाष वेलिंगकराक एरेस्ट करचे म्हणून तोय पॉलिटिशियनूच तो एक पक्षाचो प्रेसिडेंट आहा सुरक्षा मंच पार्टीचो प्रेसिडेंट आहा तोय पॉलिटिशियन. म्हाका आतां जे लोक प्रोटेस्ट करताले तेक एरेस्ट करचे म्हूण तेणें माफी मागची म्हूण जे तो तेणें स्टेटमेंट केलो तो आमगे गोंय साहेबाचेर तो बेकायदेशी. पूण आयज कितें जालां ते केसूय चार्जशीट जालें ना पूण जे लोक प्रोटेस्ट करता तेंचे केस चार्जशीट जाले म्हणटो आयज म्हाका एक समजून येना आयज सरकार जे करपा दिताय धर्माचेर चोडून घालता कोण सोडून घालता हांव नको तांकां एस्कॉट फ्री सोडून दिलो आहाय. हांवें काल प्लीड केलें मुगे आदवोगाद वचपाक सांगिल्लें जरी तर हियरींग घेवपा जाय म्हाका हांव कॉलाची घालपा जाता म्हाका कॉलाची घेचो आनी हियरींग घेवपा जाता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. सो इवन आमगे एडवोकेटान प्लीड केलें आनीक चान्स दी ताका भायर गेलो आहा आनी कामा खातीर गेलो आहा ना दिलो ना म्हाका. पूण आयज म्हाका थोडे दिसा पयलें तुमी चोयला आसलो हो काट्टार कोण येयलो तो गोंया हाडलो तो गोंया आनीक आमगे गोंय पीस पेड्यो करपाक आनी आमगे स्पेशली आमगेलो कॅथलिकाचो त्याक 2 आड उपरांत न्हू ताका JMC दवरलो आनी तेगेले बेल हियरींग हेचेर विडियोचे केले विडियो कॉन्फरन्साचे केले आनी ताबडतोब बेल जाली तो बायसोन चलोन बायसोन गेलो. म्हणटो आयज म्हाका समजना ज्युडिशरी कितकोन चलत ती आनी कितकोन नोट करता ती ज्युडिशरी ऑल्सो कित्याक आमी धंद्या लागून आमी तर भायर गेले आनीक एक एक्सक्यूज आसपाक शकता म्हाका 2 दिसान पळोवता खूब आवताले 1 दिसान 2 दिसान म्हाका कांय प्रॉब्लेम म्हाका येतालो आयलाच. पूण आयज तुमी चोयला आसतलें 2 वॉरंट काडप 2 केसीचे नॉन बेलेबल म्हाका हांव चिंतू पडलो बाबा कितें केसो खंयच्या प्रेशर आहा म्हजेर ओ हालीं हांवें स्टेटमेंट केलेलो बाबा हांव पार्टी घेवन येता आनीक वेगळेपणान दुसरे भाशेन आमी पॉलिटीक चलयतले म्हूण म्हाका दिसता ताका लागूनय जाल्यार म्हाका हॅरेसमेंट करपाक केलें जाल्यार. सो हांव चिंतू पडो आहा कित्याक म्हाकाय वेगळे भाशे कित्याक ज्या मनीस लोक मागतालो ज्या मनशान हो स्टेटमेंट केलो गोंय साहेबाचेर त्याक एरेस्ट करता म्हणून ते एरेस्ट करता म्हणून तेंचेर केस घाल्यो पूण आनी चार्जशीट जाल्यो तितून हांव एकलो माग गायला हांव 2 मिनटां पासून आसना थिंगा आय एम ऑन रेकॉर्ड हांव प्रोटेस्ट करपा ना आनी हांव सांगून गेला हांव डिस्पोज जाता हांव वयता ओके पूण हो लोक डिस्पोज जाताले हांव नक म्हूण
आनी हांव इतलें जावन गेलो न्हू आनीक हे म्हाकाय तितून ड्रॅग केलो ते केसीन आनीक वॉरंट काडप नॉन बेलेबल वॉरंट काडप आतां तुमी म्हाका सांगाय हांव खंय चुकलो तो एनीवे म्हाका हांव सोजमोता पॉलिटिकली कितें आसतल्या प्रेशर आसतलो कोणाक गेलो हांव जाणा खंयच्यान जाल्यार प्रेशर आहा आनीक हांवें स्टेटमेंट केल्या उपरांत कोणाक त्रास जाले जाल्यार नाका हांव थर्ड फ्रंट घेवन येता म्हूण तें जालें जाल्यार हांव नाका एनीवे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयता जे हांव कोर्टाक भिवन हांवें सगळ्याक म्हज्या लायफान सगळे कोर्ट चयले हाय कोर्ट चयलो सुप्रीम कोर्ट सगळो चयलो आनी तुमकांय खबर आहा तुमी चयला सगळे कोर्ट चोयन येयलो हांव सगळ्यो जेल चोयन येयलो आहा म्हाका कांय फरक पडना म्हाका कांय डिफरंस ना वाय शूड आय बी अ फिजिटिव्ह हे केसी लागून ओल्ड सुप्रीम कोर्टान भोंवन येयलो मनीस आमी तरी लॉयर तरी कोर्टांत कितें आहाय ते हें काण बॉडी काण आमी सगळे कोर्ट चयले आमकांय खबर आहा की कोर्टाक आदोगादा कितें करून ब्रीफ करपा जाय तें सो म्हजी मागणी लोकांनी कांय भिवपा गरज ना आमी ज्या लोकांक सगळ्यांचेर केस जालो आहा आमचेरय केस जालो आहा ह्या स्टेटमेंटा लागून सुभाष वेलीकारा गेलो म्हाका कांय भिरांत ना हांवें ती ऑलरेडी मुगे मॅटर तो ऑलरेडी हांवें रिविजन पेटिशन घायला सेशन कोर्टाक आनीक आय एम शुअर आय वील कम आउट फ्रॉम दॅट मॅटर आनी ऑल्सो तो काजिनो कितें घायलो आहा तो एक मॅटर दोन डिफरंट एजन्सी घाताय म्हणटा तुमी एक कोलवा पुलीस घाता आनी एक क्रायम ब्रांच घाता आनी त्या टायमार क्रायम ब्रांचान हुंच प्रेशर घायलो तुमकां खबर आहा तेन्ना सगळे पॉलिटिकल सो देन ऑल स्टॉलवर्ट आहलोले ते कोण एक स्वर्गेस्त रवी नायक आहलोलो होम मिनिस्टर आहलोलो दिगंबर कामत who had made a statement in the even in the assembly that he is having clinching evidence तो आहा मागीर चर्चिल आलेम आहा आलेक्स सिकेराक त्रास जाताले कित्याक हांवें मुवमेंट केलो म्हण नुवें बसपाचो त्या टायमार तेका त्रास जाले सो हे सगळ्यान एकठांय जावन ह्यो केसो सगळे क्रायमाक CBI तेजो मागीर फायनान्स मिनिस्टर चिदंबरम आहलोलो सो हे सगळे केस घातलेले मुगे म्हाका सुरक्षा दिन मंत्री आसतना हो सरकारान आनी 25 पुलिसान मुगे घरा सर्च मारलो सो तुमकां सगळें खबर आसली सो म्हाका कसलो फियर ना आनी मुगे भुरग्यांकूय ना मुगे भुरग्यान जेन्ना जल्माल थिंगसान म्हाका धाकलो चेड मुगे 2 वर्सां आसलो 3 वर्सां आसलो तेगे बॅगां इस्कॉला बॅग सगळीं सस्पेंड करना रेड मार्क तेजो सो आमचे भुरगीं मुगे इंडिपेंडंट आहाय भायर शारां शिकताय एकलो चेड हिंगाय आहा सो हांवें हें सगळें प्रेशर पॉलिटिकली प्रेशर म्हणटाय ते हांवें सगळें चयलें आनीक म्हाका दिसता 15 वर्सां सगळें सीज केलो आसतना आमी स्टील गोईंग स्ट्रॉंग 15 वर्सां 2010 सावन मुगे सगळें सीज केलो हांव आय एम गोईंग स्टील स्ट्रॉंग एंड आय विल बी स्ट्रॉंग हांव उपकारी त्या लोकांक लोक म्हणजे त्रास जालो हांव तूं पाटी रेड मारलो कोण म्हाका दिसता सुसायड जालो पूण मिकी सुसायड करपा ना हांवें जायत बरें केलो आहा लोकांक बेसो आहा म्हजे बारा लोक आहा म्हजे बारा आनी म्हाका खात्री आहा हे पाटी लोक म्हजे बारा रावतलो लोकांनी हे सगळे पॉलिटिशियन चयला पॉलिटिक्स चयला मिकी भितर तेन्ना मिकी आमदार आसतना मिकी मंत्री आसतना मिकी भितर कितें अंतर आहा आनी हे आमदार कोणा निवडून काडले कोण आहाय ते कितें अंतर आहा लोकांक सगळें खबर आहा म्हाका खात्री आहा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान मागोता आमगे गोंयचे पॉलिसीन म्हजे बारा रावचे हांव एक स्ट्रॉंग फोर्स घेवन येतलो मुगे फेस वॅल्यू लोकांक खबर आहा हांव येतलो आनी म्हाका लोक म्हाका थँक दिता म्हूण खात्री आहा हेंच हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक पावयता आनी मागोता लोकांनी म्हाका थँक दितो ते पाटी बरें गोंयांत सरकार
देवाड तुम्हाला सीज केला तुझे अजून मॅटर जाऊ ना काबार जाऊ ना न्हू एक अकाउंट 4 पार्ट सीज कोताय क्राइम ब्रांच कोता सीबीआय कोता ईडी कोता इनकम टॅक्स कोता सो सगळ्यो केस हांव जिखला सगळ्यो केस क्लोज केल्यो फकत एकूच आहा ते इनकम टॅक्स आसलो म्हाका हांवें केन्ना पॉलिटिकली प्रेशर मारना मुगे केस हांव सुद्दां आनी प्रेशर मारना म्हाका प्रेशर मारपाक गरज ना पॉलिटिकली वॉट आय हॅव टू पे आय पेड एज अ गॉस्पल ट्रूथ म्हाका कितें हारी करपाक घातलो न्हू 25 करोड 26 करोड हारी कित्याक करपाक जाय तेजी खूंयच वाडले 26 करोड हांव पॉलिटिका येयले त्या दोना 47 करोड घेवन येयलो हांव बेश्टो हेंचे भाशेन पॉलिटिका चोरून येवना बोट दाखोयनी मिकीन पॉलिटिका रावन हांवें मुगे फॅमिलीक म्हाका कितें केलें म्हण जावं मुगे एडमिनिस्ट्रेशन केन्ना फेल जालें म्हण कोणा कामां दिता कोणा कडेन काम करता म्हण पॉलिटिका रावन मिनिस्टर आसना कोणा कडेन पयशे घेयले म्हण काम करता कोण जॉब दिता कोणा हें काम करता म्हणून कोण सांगपाना इतलें तरी आहा आनी हे न्हू हेका लागून म्हाजे पासून लोक म्हाका मानता कित्याक म्हजें करप्शन चार्जीस नाय एक करप्शन चार्जीस नाय पूण तुमकांय कळोंक जाय 16 वर्सां ह्या मनशान 3 जाण भुरग्यांक पॉलिटिकल ऑफिस आसून हांव चलयता 3 जाण भुरग्यांक मुगे फॅमिलीक घेवन हांवें मुगेले 16 वर्सां किस कोन सस्टेन केलां तें तुमी चिंतपा जाय आनी गोंयच्या लोकांक चिंतपा जाय हांव पॉलिटिका पयशे घेवन येयलोलो पयशे करूं ना आनी हांवें पयशे केलो जाल्यार हेरां भाशेन आयज हांव सुसेगाद येता हेरां भाशेन तुमी चयला आसतलें लोकांक हेर पॉलिटिशियन तांकां पीस ना ते हायलो ते तांकां डायजेस्ट जायना तांकां पोस ना बिकी बाबा 2010-9 त्या वर्साने काँग्रेसचे आणि तुमचे सरकार असले तुम्ही मंत्री असले एखादे सरकार आपल्या मंत्र्याक जावं आमदाराक वाचयता आणि तरी त्या सरकारान काँग्रेसच्या तुमच्या केसी घातल्यो सीबीआय घातल्यो आणि कितें घातले अशें म्हणटा तुम्ही आणि आता त्याच काँग्रेस बरोबर आता तुम्ही परत जाऊन इलेक्शन लढवपाक सोदता हे कशें कितें कोण सांग तुका इलेक्शन लढोवंक सोदीत म्हणून तूं कोण सांगला कोण सांगला हांवें तुका क्लियर केलें मरे बाबा अलायन्स करपाक येवपाचें म्हटलं ना तेका कोण अलायन्स करपाक आपयल तरी काँग्रेसची हांवें तुका थोडें सांगिलां हांवें तुका तांकां थंय लॉट थोडें सांगिलां सांगला तुवें काँग्रेसीन आला बरोबर अलायन्स करपाक जाय बाबा थंय काँग्रेसाचे तुकडे जालो हांवें कितले कुडके गिरीश आसासर जावचे ना म्हणला तुम्ही पूण जर गिरीश वतात जाल्यार तुम्ही करपा रेडी आसले पळय तुमकांय कळपा जाय बाबा गिरीश म्हाका दिसता आतां तिसरे पाट प्रेसिडेंट जाला तिसरे पाटी प्रेसिडेंट अरे बाबा एक फेलियर प्रेसिडेंट आहा त्या तिसरे पाटी हाडप तुमकांय कळना जाय बाबा ह्या कितें हाडटा तिसरे पाटी आनी कोण नाय काँग्रेसाक आनी कोण नाय प्रेसिडेंट करपाक काँग्रेस वांगडा तूं वयचो ना तर इलेक्शनाक आतां तुमी पळय वचपाक आहा मुगे म्हाका बायसान दिपयलो हांवें तुका सांगिलां लेट द टायम कम सगळी तुमकां सगळी म्हायती मेळटली आणि तुमकां सारकें बरोबर ब्रीफ करता नॉन बेलेबल वॉरंटाच्या बाबतींत म्हणलें तुमी म्हणलें की तें पॉलिटिक्स इनवॉल्ड आहा म्हणून तो कोर्ट्स पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स जाता दिसता तुका एक सांग म्हाका कोरिजनम कोण काडटा जायजांक कोण काडटा तूं सगळे तूं म्हाका सांग मरे सगळे इन्स्टिट्यूशनाक कोणागे मनीस बसयलो हांवें तुम्ही म्हणटा हांव म्हण हांव डायरेक्ट म्हणट न्हू हांव डायरेक्ट सांगता सगळे इन्स्टिट्यूशना पॉलिटिशियन आपल्या बाजून मनीस बसयलो हांवें फकत पार्टिक्युलरली विथ द कोर्ट्स म्हणटा इन्फ्लुएन्स जावंक शकता काय म्हणटा पॉलिटिकली चोय इन्फ्लुएन्स जावपाक शकना जाल्यार हिंगा जायत्यो गोश्टी आहा कोर्ट कित्याक सो मोठ्यो घेयनाय त्या गोश्ट्यांचेर कित्याक घेयनाय सो तूं हें म्हाका डायरेक्ट कितें जाता न्हू हांव तुका इनडायरेक्ट सांगता ज्यो गोश्ट्यो कोर्ट सारक्यो सो मोठ्यो बारीक बारीक गोश्ट्यांचे गेल्या मेजर गोश्ट्यांचे कित्याक घेयनाय तरी घे मरे त्रास जाता म्हूण घेयनाय कोणा त्रास जाता म्हूण घेयनाय सो कितले इश्यू आहे मरे फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुम्ही सांगणार की एक पर्याय आसतालो फुडल्या इलेक्शनाक तुमचो त्याच्या लागून तुमच्यावर पॉलिटिकल प्रेशर हाडला ह्या सरकारान आतां हांव काय हांव पळय हांव कोणाचेर टिका करना सरकार आहा सरकारांक सरकार म्हणून ते इंडिव्हिज्युअल मनीस जाय न्हू ह्या सरकारान इंडिव्हिज्युअल मनशाकूय त्रास जाताय न्हू हांव सरकाराचें म्हणून उलयना तिका ह्या सरकारान इंडिव्हिज्युअल मनीस जाय तांकां त्रास जाताय
थोड्या भागांत त्रास जाता देखून करप न्ही तूं ते बरो एक्टीव जालो काय हांव पयलो एक्टीव ना ना म्हणजे आहा आतां सारको हांव तूं म्हाका सांग हांव केन्ना एक्टीव ना मदल्या तुमी सांगाय मदल्या काळांत तूं आतां म्हणटा 15 वर्सां तुका हें आले आनी आतां तो पयलींचो तसोच मिकी म्हणून आसा काय आतां वेगळे चेंज जावन येतलो मिकी मिकी चेंज जावपाक कित्याक म्हजे Politically. प्रिंसिपल आहाय ते सेम आहाय सेम आसा चेंज जालना मिकी तोच आहा मिकी कितें चेंज जावपाक शक्य आसा तरी कित्याक लागून कोणा लागून चेंज जावपाचें कोणा लागून चेंज जावपाचें ज्यो गोश्टी कितें करपा जायो सारकें करपा जाय गोंयचे पयलींचे लागून ते करपाकूच जाय न्हू गोंयकारां लागून तो तें चेंज न्हू तें जो कोण ना म्हणून आमकां करचें पडटा आनी करपा जाय मिकी बाबा तुम्ही हाँगकाँग विकया पयलीं कोर्टाक इंटिमेट केल्ले बाबा ना इंटिमेट करूं ना कित्याक म्हाका दिसलें बाबा हांव परत येतो रोखडो येतो म्हणून 9 तारखेर इश्यू आशिल्लो सो हांवें तरी आसतना पासून हांवें मुगे बोर्डींग पास बी धाडले मुगे पासपोर्टी कॉपी इन एंड आउट जालो इमिग्रेशना ते पासून दाखयलें पण ही नोटीस तुमकां तेच्या पयलीं पयलीं भायर वयच्या पयलीं ना डेट आसली न्हू डेट आशिल्ली सो त्या पासून हांव प्लीज जालो मुगे लॉयराक आनी लॉयराक सांगितलें ताका टायम घे 1-2 दिसां टायम घे दिना म्हणटा 2 दिसां पासून तरी हाल्या पासून म्हाका आयज पासून टायम दिलो आनी ताबड इतूलें आयकना जाल्यार वॉरंट काडपाक कांय नासली न्हू फाल्यां आपयलें जाल्यार फाल्यां येतालो न्हू आनी दॅट वॉट आय डीड हांव म्हजें सोडून बिजनस सोडून हांव येयलो दुसऱ्या दिसा सकाळीं येयलो आयज पावलो ह्याच केसीक पयलीं तुमी केन्ना अशें येवंक नासलें अशें जाल्लें कित्याक म्हणजे आतां फर्स्ट टायम ही काल येयली नासली ना असो कित्याक प्रश्न कित्याक म्हणजे कालूच तूं मॅटर जालो तो कितें जाता एवरी विकाक जाता ती आमी आमची पोट सोडून न्हू आमकां हिंगा कांय तुमी पयलें आसतलें आमगे पोट सोडून आमी हिंगा हें करून रावना आमकां तुम आतां पॉलिटिशियनाकूच म्हूण MLA मिनिस्टराक MP हांव आतां आमदार आहा आतां आमदार ना न्हू सो आमकां कित्याक आमचे दशा कित्याक ते आमदार आसलोले तांकां आमदार आहाय तांकां ते हांव समजता प्रायोरिटी ही प्रायोरिटी तांकां दिवपाक शकता कोर्टान तर हायकोर्टान डायरेक्टीव दिल्या लो कोर्टाकू प्रायोरिटी तांकां दिवपाक जो MP आहाय ताका MLA मिनिस्टर आहाय ताका हांव समजता पूण म्हाका कसो प्रायोरिटी हांव कॉमन मॅन मरे लोकां भाशेन आतां पॉलिटिकल येतलो लोक निवडून काडटलो तेजो आमगे केस आहाय जाल्यार आमकां प्रायोरिटी दिवपाक जाता ही प्रायोरिटी म्हूण समना वो कांय समना म्हाका कित्याक कॉमन मनीस आहाय ते सदां केसी येताय डेट घेताय वयताय तेन्ना जज आसना तेन्ना जज जाल्यार तो पावना सो एक गोश्टी जाताय म्हाकाय जायत पडटा जालो हांव कोर्टा येता मुगे टायम घेवन जज आसना परतून वयताय सो इट इज दोनूय वचता सायडीन जावपा जाय न्हू बाबा दोनूय सायडीन जावपा जाय न्हू आमी टायम काडून येताय आनी आमी डेट दिन धाडटाय सो तेजो सगळें ओके आनी जेन्ना आमी पावनाय तेन्ना आमी वॉरंट काडप ना तुम सांगाय मरे तुमी तुमचे माध्यमांतल्यान म्हाका सांगाय तुमचेर जायत केस आसतले तुमचे कोण मित्रांचे आसतले डेट घेता वयता धाडाय मरे तांकां ना एक सांगो तुमकां एक म्हणटा डेट घेता धाडाय ना पूण मिकी बाब हें म्हणलें पळय एक पावटी अपियर जावंक ना म्हणून दिस इज द सेकंड टायम अपियर जावंक ना म्हणून तुमी नॉन वेलेबल वॉरंट पूण काडला हांवें म्हाका तरी एक दीस पासून दिलो जाल्यार हांव येतालो हें वॉरंट काडपाक गरज ना हाल्या पयलीं हांव येतालो आनी आपूण असो येयलो आज म्हाका डेट आला 25th आतां ह्या म्हयन्याच्या 25th आय कूड स्टे बॅक बाकी पत्रकारांतल्यान सोशल मिडियाचेर धाडून हाडून न्हू फ्युजिटीव असो रावलो म्हणून भायर मागीर हाल प्रोक्लेमेशन काडलें जाल्यार मागीर कितें करता तेंची गॅरंटी आहा काल एडवोकेट गेल्लो तुमचो केस हय मुगे एडवोकेट जालो तो एडवोकेट आसतनाय तुका वॉरंट काडलो हय एडवोकेटान सांगूंक ना तर सांगिल्लें एडवोकेटान सांगिल्लें प्लीड केलो तरी असो काडलो मागीर करपाक जाता Vicky, last time you done an allegation on Congress regarding the selling of tickets, and Girish have given the buy ticket, and it's all fake. Do you have a proof regarding एक that? सांग म्हाका चोर म्हूण सांगत केन्नाची आनी पयशे घेता आसतना कोण तिकेट दिता आसतना पयशे घेता आसतना केन्ना दाखयताय हेजे तिकेटी पयशे दिल्या म्हूण केन्ना तुवें आयकलें तुवें आयकलां केन्नाची तुमी आतां मिडिया भाव मुगे हिंगा केन्ना आयकलां कोणाकच तुमचे मुगल्या फुडल्यान दिले पयशे कोण दिता तो सांगता आमकां खबर आहा न्हू
अरे बाबा तेंगेले हल्लोले कास तेगे कास हल्लोले कोण एक आलो आमोणकार तेगेलो ओके आमोणकार तेज बार आलो वायस प्रेसिडेंट आग्नेलान ते एक्स एमएलए तुम्ही त्या सरकारान पयलीं मरे 10 वर्सां एमएलए आलो मरे आग्नेलान इट इज नॉट एलिगेशन इट इज फॅक्ट तुम्ही एलिगेशन कित्याक म्हणटा हांव नको कितें प्रूफ ना न्हू प्रूफ ना म्हणून आपलें एलिगेशन जालें न्हू तें अरे तो एलिगेशन आनी तूं म्हाका सांग तिकेट दिता आसतना कोण पयशे कितें दिता 5 करोड तेकाच लागून allegation म्हणटा न्हू शब्दाचे पडटा जाल्यार आतां तूं म्हाका सांग कालू तुमी चोयला आसतले कालू सांग स्टेटमेंट केला गरीब म्हणजे गरीबांक दिवप ना तिकेट्यो गिरेस्तांक दिवपा जाय शेम ऑन हिम एज अ लॉयर न्हू तेका लॉज ते म्हाका दिसता तेका लॉज हे म्हणपाक बाबा काँग्रेस पार्टीन कितले बरे कार्यकर्ते आहाय कोण गरीबांक दिवप ना पयशा तेगे बँक बॅलन्स थंयनूच तेका तिकेट दिवप एके तिकेट दिलो ती एके बँक बॅलन्स थंयनूच दिलो आसतली आनी त्या पासत ती हेका पयशे आहाय तिगो 5 लाख कोण सक्सेशन म्हणून तेंका दिता तेका तोंड व्हडलें पडटें आदोगाद म्हणून हांव नको तो कितें करून आदोगाद तो तर सारको आसलोलो न्हू आनी हरेच काँग्रेस सोजर म्हणटा न्हू काँग्रेस सोजर आसलोलो आनी हो एक्स एजी आसलो काँग्रेसाचो एक काँग्रेसान ऑपोजिशन लिडर म्हणून धरून आसलो मरे तूं म्हाका सांग ऑपोजिशन लिडर कित्याक दवरला तरी सायक सांग तेका काँग्रेसाकूय खबर आहा सो आतां तुमकांय कोण येयला आनी गोंयचे पयलीं कोण येयला आख्खे जे जाणा लॉयर एक्स एजी काँग्रेसाक गेलो तो स्टेटमेंट करता तिकेट फकत गिरेस्ताकूच दिवप पयशे आसलोल्याक गरीबांक दिवप ना आनी सारक्या कार्यकर्ते आहा त्या काँग्रेसाक दिवप ना सो कार्यकर्त्यांक चिंतपाचें काँग्रेसाच्या आनी गरीब काँग्रेस म्हूण जे काँग्रेसाचे लोक ना दर एक मतदारसंघान ते कॉटर आहाय ते वोट बँक आहा तेंची सारके तांकां यूज कोताय आनी त्या भागांनी कोण तिकेट मागताय तांकां लुटताय भोंवता लोकांचे वोट मागताय तेंचे तुम्ही तेका इन्वायट करता तुमच्या पार्टीन थर्ड फ्रंट हे हांकां काँग्रेस वर्कर्स जे आहा पळय ते तुम्ही मरे म्हाका टायम दिनाय म्हाजे टायम दियाय मरे इलेक्शन 6-7 म्हयने आहाय मरे टायम दिया चोय मरे कसो झडका दितो कमी आहा टाइम तो म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना तुम्ही फकत मजात पळय आनी थोडो टायम दिया न्हू म्हाका हांवें तुका सांगलें मरे हांव म्हाका कितें आहा हांवें रेडी करून दवरलो आहा तें भायर काडटलो आनीकूय हूंय तेंका दितलो तो आमकोडे मल्टिप्लाय जातलो तो वावर वर्क फोर्स आहा तो मल्टिपल जातलो पयशे भायर काडटलो फाटले कितें तरी एक इश्यूच्या लागून केसी जाल्यार मग कितें जाताले असे कितें तरी एक प्रकार काय आता तुम्ही कशें म्हणटा थर्ड फ्रंट तुम्ही घेवन येताय मग तुमकां दोन नोटीस म्हाका फेस करपाक न्हू बाबा इतले फेस केला मरे हांवें 15-16 वर्सां फेस केला आनीक कितें म्हाका जालें 60 मरे आतां 60 वर्सां मरे फेस करपाक कितें आहा घुसपडून दवरला पेशींनी घुसपडून दवरला घुसपण कितू पासून घुसपायन धरले म्हाका Last question regarding Ketan Partikar, you have filed a complaint. Yes. What any update on that thing? No, I'm personally going. I'm personally going. Ramnagar police station. Maybe tomorrow or day after tomorrow I'm going. कित्याक हांवें तांकां टायम दिवपाक जालो गाय करपाक जायना टायम दिवपाक जाय आसलो हांवें टायम इनफ टायम दिला हांव हालना पर वयतलो पर्सनल वयतलो तेंची फॅमिलीन एक हें केल्लो की ही जी केस जी कितें आसा तो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें न्हू कांयच जावचें न्हू सो तेज्या बद्दल पळय तुमी समजो जाय हो विशय आतां ते चल्याचो भावाना ते भाशेन तेगे भावान स्टेटमेंट केलो मरे बस तो भायर पडलो काबार मेळ्ळो पॉलिटीक्स काबार म्हणून पळयना काबार म्हणलो पॉलिटीक्स आतां तेगेली जी लेगेसी आहा ती तो म्हणटा फुडें वचपाक जाय तेगी लेगेसी आहा ती आनी परत आपल्याक तरी लोक आपल्या आमचे बरो आहा केतना बरो आसलो भाटेकारा बरो आसलो आमचे बरो आहा आपण मुखार चिंतो म्हणटा कितें तें तुमी समजूंक जाय म्हणलें तेगे तर फॅमिली म्हणटा हें पॉलिटीक हेजेर काम हेजेर पॉलिटीक क्वेश्चन म्हणून न्हू हो इश्यू जावन आहा तो सोसायटी आतां हो आवय बापायचो भावाचो न्हू न्हू हो सोसायटी इश्यू लोकांकूय कळोंक जाय कितको मेळटा तो लोक वेगळो भाशेन स्टेटमेंट काडटा
ताका माल कोण म्हणटा तो तेजी दुसऱ्या दिसा केस येवपा आसलोली सुप्रीम कोर्टान इलेक्शन कॅन्सील केल्या ती ताका लागून ताका उडयलो म्हणटाय ताका यूथ पिवयलो म्हणटाय ताका कोण आनी मुहितो हिमालयासून कोण कोण म्हणटाय सोरो पाडले जायते खबर आसा न्हू सो इट इज सोसायटी इश्यू लेट द सोसायटी नो द फॅक्ट नो थँक्यू आता बाबा ऑर्डर आहे हिंगा ऑर्डर